मडगावचे नगराध्यक्ष गोंजाक रिबेलोक देवयलो. गोंजाका आड 14 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव पास करून घेतलो. 20तल्या 14 नगरसेवकांनी गोंजाका आड अविश्वास ठरावाची नोटीस दिल्ली. 4 नगरसेवक बसकेक आयले ना. गोंजाकाची विरोधी गट आणि कांय सत्ताधारी गटातल्या नगरसेवकांकय कोफुसांवां जाल्ली. अविश्वास ठरावा उपरांत वेंचणूक अधिकाऱ्यान गोंजाका आड जाल्ल्या मतदानाचो निकाल दिलो. Now, result sheet is in my hand. In favor of resolution 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 people have raised their hands. देवयलो कित्याक काय विचारल्यार गोंजाक पालिकेचेर घालता. पालिकेकडे खंय धड स्टाफय नाशिल्लो, ताका लागून कामाक अडचणी येताल्यो. म्हाका कितें स्टाफूय ना, काम करूंक मेळना. चीफ ऑफिसरूय आसना, चीफ ऑफिसर कलेक्टरान आसता आनी हिंगे स्टाफूय ना म्हणटकीर काम करूंक मेळना. ताका लागून हांवें चिंतिल्लें कोण बरें काम करपी येता तें दी आनी कोण दी. हितून म्हणलें कांय व्हडें ना, खंयचे फरक दिसपाक लागून फाल्यां हांव मागता. जेन्ना ते आमगे 61 डेव्हलपमेंटा फायली आमी DMAन धाडल्यो आनी त्यो DMAन बी सगळें पास करून आतां फायनान्साक गेल्ले आहा गव्हर्मेंटाक. कोण बसत तेणें बेगीन जाता तितू बेगीन हालीं मिनिस्टराक फावोर मागून एक फायल हाडून टेंडर करचें आनी सगळे वार्डान डेव्हलपमेंट करचें. गोंजाकाच्या बेकायदेशीर बांदकामा वेल्यान मडगावचे एक्टिव्हिस्ट आनी आदल्या सीओ कडेन कोपुसांव चलताले. ताचे वेल्यान कांय दिसां फाटीं गोंजाकान राजिनामो दिल्लो, मात रोखडोच फाटींय घेतिल्लो. निमणे अविश्वास थाराव घालून नगरसेवकांनी गोंजाकाक देंवयलो. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. माल व्हांवोवपी ट्रकांची उंचाय 3.5 मेत्रा परस चड आसपाक जायना. कायद्यान तशी बंदी आसा. मात वास्को शारात हो नेम मोडून सर्रास येरादारी चल्ल्या. वास्को शारांतल्यान भोंवपी ट्रकांची उंचाय खंय 5-5.5 मेत्रा मेरेन पावता. वयल्यान ड्रायव्हर ट्रकाचे लायसना नासतना चल्ले. RTO सांगूनय कांयच करिना म्हण लोक बोवाळ मारतात. पोलीस स्टेशन क्रॉस करता, RTO ऑफिस ते क्रॉस करता, प्लस चिकालीं जंक्शनाचेर पोलीस आसता, ते कोण तांकां आडयना. एकटो ड्रायव्हर येता, क्लिनर नासता. हायट म्हाका दिसता कमीच कमी तेजी 5 ते 5.5 मिटर आसतली आनी RTO ऑफिसर्स सांगता की 3.8च्या वयर आमी अलाव करना. म्हणटा कशें अलाव करता? ट्रकांचेर क्लिनरूय नासता. प्रकरण खंय पोलिसां मेरेन पावोन जालें. पोलीस सांगतात आवाज काडल्यार खंय साहेबाक राग मारतलो. आतां हो साहेब कोण? शिवाजी कंडक्टर नाही कोण मिळतच नाही ना, आता मिळतच नाहीत. दांडेली आमच्या गाड्या असतात ना पाठोपाठ मिळून. नाही म्हणजे मिळतच नाही कंडक्टर, मिळतच नाही आता कंडक्टर. पोलिसांक सांगल्यार पोलीस म्हणटा आमी कांयच करूंक शकना, साहेबांक राग येता म्हणटा. खंयचोच साहेबाक राग येता हे पोलीस सारकें सांगिना. सो ह्या हेका लागून कोण सफर जाता? मोटरसायकलवाल्यांक हेल्मेट घालूंक लायता, पण ट्रकवाल्यांक कोण आडयतलो हेच्या फुडें? प्रुडंटा खातीर दिशान परब. सरकारान साळगांव शेतकारांक विचारनासतना कायदेशीर प्रक्रिया पुराय करिनासतना जमीन घेतल्या आनी रस्तो बाडयला. सरकार थळाव्यांचेर दादागिरी करता म्हण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केला. सगळे बेकायदेशीर चल्लां आनी शेतकारांक विचारूंक पसून ना. वयल्यान लुकसाण भरपायचो आजून पत्तो ना म्हण थंयचो शेतकार उलयता. कागाळ करूनय खंय कोणूच कानामनार घेना. It has been done by crushing the basic fundamental right and that too of poor farmers. ही जी सोबीत काळजी दिसता या शेतकाराच्या पोटाचेर मारून without following the rule of law, no land acquisition proceedings, only terror tactics and threats, धमकी दिवन लोकांची तोंडां बंद जालेली आसा. असली दादागिरी आणि गुंडागिरी घटनेचे विरोध सालाजाराच्या टायमार जावंक ना. जोरी तर सालाजाराच्या टायमार आणि आदल्या सरकारच्या टायमार जर तो रस्ते रुंद जावंक नासले ते कायदे फालोवंक वयताले आनी ताका लागून हे उठताले. कोण तेंच्यांनी कायदो भितर जप मार शेतकाराचेर बरेच सांगता. आमकां पयशे बिशे कांय दिवंक ना. आमकां तेणी हे आमकां नोटिशी धाडून पासून आमकां तेणी आपल्या हितून घेवंक ना. आमी ताका निवडून हाडच्या टायमार आमी सगळे शेतकारी एक जावन ताका निवडून हाडलो आनी आत्तां पळय तेणी कितें करूंक जाय त्या उपरांत आमकां तेणी कांयच भितर घेवंक ना. हांवें जेन्ना ह्यो फायली घेवन भोंवला सगळ्यांक एप्लिकेशनां केल्या तेन्ना म्हाका तेजो आन्सर कांयच मेळना जालो.
ते पळय गव्हर्नराच्या पोतान हांव सगळ्याक भोंवलोलो आसा. मागणी आनी कितें आनी मागतले कितें? गव्हर्मेंट सांगता शेतां करा म्हणून शेतां कशें करतले आमी? बरें लुकसाण भरपाई आमची तोमटां दिता. केन्ना दिता? पयलीं सद्या तुम्ही गरिबांचे घेतलं. घेऊया एक विराम.